योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतुमरजटामण्डलं रामचन्द्रं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओं नमो वस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ओं ब्रह्मान्तागुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रथम जावनु मूलिकापुर क्षेत्राधिपति जावनु शिल श्री नृसिंहाल चरणारविंदाक साष्टांग प्रणाम करताची आमगेले काशी मठाचे भव्य परंपरेक वंदन करताची तशीची आराध्यमान प्रस्तुत पीठाधिपति जावनु शिल श्रीमत् संयम इंद्रतीर्थ गुरुचरणारविंदाक वंदन करताची आमगेले एक समस्त जगत्याक कल्याण जाव का विशेष जावनु आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज एक उद्धार जाव का म्हणू एक संकल्प कोरनु आमगेले राम वैभवोत्सव मळलते कार्यक्रम गंतून घेतले तंतु एद्दोडते एक प्रवचन मालिका विंगड विंगड एक विद्वांसीयवनु तंगेले एक रामचंद्राल बदल जावनु कसने एक ज्ञानधारस आमका दिवनु पावन केलालस तशीची ऐज दिवसाक मुख्य प्राण मळाले एक हनुमंताल बदल जावनु तगेले एक गुणविस्तार कसनस म्हणू तजे एक दोन वाक्य दोन विषय जावनु एक उल्लोचाक आ यथामति प्रयत्न करता। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरं एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं बुधकौशी मुनि विरचित रामरक्षास्तोत्राचे प्रथम स्तोत्र जावनस। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरं कसनी अर्थू रघुनाथ रघुकुलाचे तिलकप्राय जावनु शिले श्री रामचंद्राल एक चरित्र कसन मळरी शतकोटि 100 कोटी विस्तार जावनस म्हणून सांगिलस। 100 कोटी कसनी 100 कोटी श्लोक कै रामायण 100 कोटी श्लोकान आशिल कै हां कस बटमाम रामायण 100 कोटी वे आमका ऐकलाल प्रकार 24,000 श्लोकू 24,000 श्लोकानस नव वाल्मीकिन बरयलाल सम वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक तज्जे भूडे हयग्रीव रूपी परमात्मान चतुर्मुख ब्रह्म का आदेश दिलाल मूल रामायण म्हणून त्या मूल रामायण 100 कोटी श्लोक विस्तार जावन शिल्कै त्या मूल रामायण ब्रह्मान नारद उपदेश दिल्लिकै नारदान एक संक्षेप रूपारी वाल्मीकि उपदेश देवनु वाल्मीकिन तगले शक्त्यानुसार 24,000 श्लोकान वाल्मीकि रामायण रचन केल्ले म्हणून सांगताची। रामावतार मनुष्य रूपार कसना येलो रामू म्हळ्यार अंका श्रीकृष्ण परमात्म सांगता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य शिष्टाल रक्षण दुष्टाल संहार करचाक परमात्मा अवतार घेता म्हणून भगवद्गीते सांगता। शिष्टाल रक्षणा खातीर दुष्टाल संहार खातीर अवतार कसला घेवका आमगेले परमात्मा सशक्त सर्वसमर्थ जावन आस कैकी वैकुंठा एक बशील कडेनाची एक संकल्प केला पुरो ताणे पुऱ्या दुष्टाल संहार जावो म्हणून पुरे दुष्ट थंयचे संहार जाता मनुष्य रूपार कसला एक अवतार घेवका म्हळ्यार भागवत सांगता मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम मनुष्य म्हळ्यार तशीच कै एक विंगडान एक अशी करी तशी करी म्हणून सांगल्यार खंडीत जावन करना कै तुमकां एक एग्जाम्पल आनु पुत्ताक मुंजे तर सांगता संध्यावंदन करी म्हणून पूत खंडीत करना पळया अन्नान संध्यावंदन केल्यार मात्र पूत संध्यावंदन करता कोणेय सांगली म्हणून संध्यावंदन खंडीत करना
अनुसरण म्हणून आमगेला मनुष्याला एक गुण तस जावन परमात्मान मनुष्यावतारांतची एक जन्म घेतलाय अवतार घेतलाय म्हणून सांगेल असं एक मातृवाक्य परिपालन कसं नाही पितृवाक्य परिपालन म्हळ्यार कसं नाही एक पती पत्नी तू कशी संबंध का स्वामी आणि दासू म्हळ्यार तांगेल संबंध कशस का एक मित्रत्व म्हळ्यार कशस का म्हणून हे पुरे सांगेल तसं ते रामचंद्र आदर्श रामायण आदर्श जावन असं आमका मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून ताकाची रामचंद्राक सांगचे तुमके एक संशय आयला की ना म्हणून गोतना एक पळया देवतेंक एक चरडू म्हळ्यार कसं ना म्हणून आलोचन करा एक हंत तयस पळया अत विष्णू जल्ले ब्रह्मु जल्ले रुद्रु जल्ले इंद्रादी सकल देवते जल्ले इंद्राल पूतू जयंत ते आमकां पुराणांतांनी मेळटा मुखावेल संतती कसं आमकां राजा इक्ष्वाकु वंशांतू इतुलो हडोड नाव येता तांगेले संबंधू आनु पूतू पौत्र इत्यादी मस्त व्हडले लायनेज पुराय ऐकूचा मेळटा जाल्यार हे देवते लायनेज कसं नाही थंय स्टॉप कसला जाता म्हणून एक संशय तक्का उत्तर कसं म्हळ्यार पार्वतीले शाप कोय शिव आणि उमेले एक संगम जावक जाल्यार तारकासुर म्हळ्यार एक तागेले वृत्तांत येता तारकासुर म्हळ्यार एक तागेले संहार जावक जाल्यार शिव सुत जावन म्हळ्यार शिवाल पूताल निमित्त संहार जावका म्हणून एक संकल्प जावन आसता त्या शिवसुता जावक जाल्यार पार्वती आणि उमेल संगम जावका म्हणून पार्वती आणि शिवाल वर्डेक जावन एक तांगेले संगम जाता 100 वर्ष जाल्यार संतती जावन आसना काय तांकां ताकाची पुरे चिंतीत जावन आशिल्ले देवते पुरे शिवाला वताच काय आमकां तुगेले निमित्त कार्य जावका पुत्ताल निमित्त तारकासुराल संहार जावका म्हणून अशपुर सांगता जाल्यार सुप्रसन्न जावन शिव सांगता काय असो मिगेल निमित्त तुका निराश जावका म्हणना मिगेल देहा दुखून एक रेतस प्रदान करता ते रेतस धारण कोण सशक्त जावन आस की त्या पळया तुम्ही वरलाले कार्य ताजितल्या जाता म्हणून सांगता काय देवते पुरे चिंतन करून भूदेवी आमगेले वसुंधरा सशक्त जावन आस तिगेलांतू सोडी रेतस्सू म्हणून विसर्जन करी म्हणून सांगता शिव त्या प्रकार तागेले देहा दुखून रेतस भुंयचेर घालता काय ते रेतस्सू कसं नाही म्हळ्यार सूर्य अग्नी स्वरूप जावन आस काय ते रेतस्सू भूमींत पडका जाल्यार सगळे भूमी अल्लोल कल्लोल जावन सकड कडे भूभागांतू हाहाकार जावन भूमी भेच्चासूर करता काय तकाची सकड देवते अग्नीक सांगताच काय हे रेतस धुरुचाक धरणी देवी सशक्त ना तस जावन तू ते रेतस आवृत जावन आमकां सकडाक रक्षण करी म्हणून त्या सांगेले प्रकार अग्निदेव येवन ते रेतसाक आवृत जावन एक पर्वता रूपारी ते रेतस येवन भुंयचेर बसता काय हेकडच्यान उमादेवी पार्वती एक कोप काय शिव पार्वती संगम जावन एक पुत्र संतती जावका जलाल कडेन हे देवतेन येवन ते सौभाग्य म्हाका वंचन केल्लें म्हणून पार्वती सकळ देवतेक शाप दिता काय यस्मान् निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हता अद्य प्रभृत युष्माकं अप्रजा संतु पत्नयः पुत्रकाम सकड एक स्त्रियाक एक आशी पुत्र जावका म्हणून त्या कामने दुखून म्हाका वंचन खंयचे निमित्त तुमी केला की तुमगेले पत्नी बायल्यांकय तें सुख मेळनाशें जावो आज दुखून तुमगेले पत्नी पुरा कोण आसाची मेगेला बरी अपुत्रावती जावोची म्हणून शाप दिताच काय देवतेंक तांगेले एक मिस्टेक कसलें म्हणून कळटा तांणी शाप स्वीकार करताची मुखार सून कसन जाता ब्रह्माला वताची रेतस्सू पुत्र जावन आनीके येनी कसन कोरका म्हणून ब्रह्माला वताना ब्रह्म सांगता तुम्ही वचून गंगेला वचा ती त्या रेतस्सू धारण करता सशक्त जावन आसा आनी पार्वती तें कोप्पना आयता म्हळ्यार पार्वतीला अक्क जावन आसता गंगा पर्वतराजाला प्रथम पुत्री ही उमा द्वितीय पुत्री तशी गंगेला वचून ते ती संमती दिता ते अग्नी काणू ते रेतस्सू गंगेर घालता गंगेकय समेत ते धारण करचे सामर्थ्य ना तिकाय आंग सगळे दह एक ज्वाला रूपारी येवन ती बाई काणू ते रेतस्सू काणू वापस भुंयचेर घालता काय तें भुंयचें पोडका जाल्यार
सांगताची नानाविध जावन आशिल्ले भंगारा रुपे ताम्र हे पुरे उत्पादन मेटल्स पुरे उत्पादन जाल्ले म्हणून सांगताची ते भुंयचे भितर वता वरलाले कसं एक व्हडले मुद्दो ते एक कालक्रमेण जावन स्कंदाले एक जन्म जाता म्हणून सांगताची स्कंदाले एक जन्म जातरी इंद्रू पुरे त्या जल्लाल चरडाक भुके कसन करचे म्हणून कृत्तिका नक्षत्राधिपती ते स देवतेंक देवते स्त्रियांक वचून स्तन्यपान तांकां दी ते स्कंदाक दी म्हणून सांगच्याक स देवी येवन स्तन्यपान करेताच काय एक तोंडाच्या स्कंद ते स जनांक पळोवन स तोंड जत काय स तोंडांनी ते स्तन्यपान करून मुखारसून तो षण्मुख म्हणून नाव घेत काय कृत्तिका नक्षत्र अधिपतीले पूत जावन आशिल्ले निमित्त कार्तिक म्हणून नाव घेत काय कार्तिकेय स्कंद म्हळ्यार ते रेत पडलाल निमित्त म्हणून जलाल निमित्त ताजे निमित्त जनान पावेल निमित्त स्कंद म्हणून नाव घेत काय तशी ह्या स्कंदाले महिमा अत्यंत रहस्य जावन आस काय हे स्टोरी प्रसंग कसला येता म्हळ्यार मुखारसून रामायणांतू हक्क लिंकस काय कशी म्हळ्यार रामावतार रावणाले एक मर्दन कोरका म्हणून देवते सकड प्रार्थना कोरका जाल्यार श्रीमन्नारायण रामावतार घेवच्याक एक संकल्प कोरून आसता तज्जे प्रकार ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्म सकल देवतेंक सांगता तुमगेले अंशान अपास भुंयचेरी ताका राम सहायक जावन एक अवतार घेवका तुमकां क्षाप आसता पार्वतीले समनमे तश जावन तुमगेले पत्नीन तुमी पुत्रत्व जावन भुंयचेर येवचे जायना तश जावन अप्सरसा गंधर्व किन्नर विशेष जावन वानर स्त्रिया योनीन तुमगेले वीर्य घालून पुत्र रूपारेया अवतार घेया म्हणून अशी सांगताची तशी एक वानर रूपारी कसऱ्याक म्हळ्यार एक नंदिकेश्वराला शाप आसता काय पुढे रावणू तागेले पुष्पक विमान घेवन वत आसतना पुष्पक विमान एक स्थळा येवन स्थगित जात काय मुखारसून वचना कसला म्हणून प्रश्न करताना नंदिकेश्वर त्या पर्वतादुकून भायर येवन सांगता हंगाची शिवानी पार्वती विहार करत सची तश जावन कोणाकय हांगा वच्चाक असाध्य जावन आस तूं हांगा राब म्हूण सांगताना रावणू नंदिकेश्वरा पळोवन अट्टहास हसून ताका निंदन करत काय अपहास्य करत काय तुगेल्या मांकडा सदृश तोंड आसा म्हणून अशी सांगून अपहास्य कोरका जाल्यार नंदिकेश्वरा कोप येत काय शाण तुका अत्त जावक जाल्यार संहार करते समर्थ जावन आस जाल्यार खंयचे निमित्त जावन म्हाका मांकडाल तोंडाचो म्हणून अपहास्य केला की तेंची वानरां एक समूहा निमित्त तुगेले सगळे कुटुंब नाश जावो म्हणून अशी शाप दित काय त्या प्रकार त्या संकल्प पितामहाला अनुज्ञे प्रकार पुरे इंद्रादी सकल देवता अवतार घेताच काय रावणाला संहार करच्याक रामावतारान खंयचे खंयचे देवते खंयचे खंयचे रूपा आयले म्हळ्यार इंद्र वाली जावन आयले काय सूर्य सुग्रीव जावन आयले काय बृहस्पती तारा म्हळाले एक वानर जावन आयलो कुबेरो गंधमादन म्हणून एक वानर जावन आयलो तशीची नल नील मैंद द्विविध अशी विंगड विंगड पंकडा रूपारी देवते तांणी जन्म घेताच काय तांगेले सामर्थ्य कसले म्हळ्यार यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रमः अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक् देवतेले कशकशी स्वरूप आशिल्ले तांकां कसकस सामर्थ्य आशिल्ले तांगेले एक कांती कसकसन आशिल्ले तेंची तांगेले पुत्र रूपारी तांगेले अवतार रूपार आयला म्हणून रामायण सांगता पुरे एक मंकडाले म्हळ्यार देवतेले अवतार रूप जत्तरी रामायण वाल्मिकी सांगता हनुमंताले कशी एक जन्म जल्ले म्हणून सांगताना मरुतस्यात्मज श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्रसन्हनो मुख्येषु वज्रसन्नहनोपेतो वैनतेय समोजवे सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि मारुति हनुमंतु कश्यशिला म्हळ्यार मरुतस्यात्मजः वायुलपूत जावन हनुमंतु अवतार घेतके तो कश्यशिला म्हळ्यार वज्रदंष्ट्रत तागेले शरीर वज्रा सदृश जावन आशिल्ले आनी जवे उडचांतू वैनतेय म्हळ्यार गरुडाक समान जावन आशिल्ले वेगशील के तागेले सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि घेतील तसले अवतार घेतील सर्व देवतेंतू सर्व वानरांतू अत्यंत बुद्धिमान जावन आशिल्ले अत्यंत पराक्रमशील जावन आशिल्ले म्हणून सांगता आमगेले सकड एक शास्त्र कसं सांगता म्हळ्यार वायू जीवोत्तम म्हणून सांगता वायू इतर सकळ देवतेंतू श्रेष्ठ जावन आशिल्लो म्हणून सांगता
ಹಂಗ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತೂ ಇತೇಂಚಿ ಸಂಗ್ಲ ಸರ್ವವಾನರ ಮುಖ್ಯೇಶು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಬಲವಾನಪಿ ಸಕ್ಕಡ ವಾನರ ಅಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಜಾವನು ಬಲವಾನ್ ಜಾವನು ಶಿಲೋಮುನು ಹಂಗ ಅಮ್ಕ ಕ್ಲೂ ಮೇಳುತ್ತದೆ. तशीची आमगेले सुप्रसिद्ध श्लोक वायुल अवतार तीन अवतार प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत् कार्यसाधकः वायुल तीन अवतार कंच मळरी सुर्वेचे हनुमंताल अवतार दोन्हीचे भीमावतार तशीची तिन्हीचे आमगेले पूर्णप्रज्ञ मध्वावतार म्हणून अशी सांगिलस. हनुमंताले जन्मवृत्तांत पळोका जलरी पुंजिकस्थळ मळले एक अप्सरसा कन्यास्त काही ती शापग्रस्त जावनु तिक्का वानर जन्म मिळत काही वानर जन्म मिळ का जलरी भुंचेरी अंजनादेवी मळलते वानर रूपारी ते जन्म घेता मुखार सुनू केसरी मळालत सलते वानराक वर्डी कोरून घेता एकपटी कसंजेत्ता मळरी पर्वता शिखरांतू विहार कोरूक ती मंकडाल रूप त्याज्य कोरून मनुष्य रूपारी विहार करत काही तदनाची ब्रह्माले आदेश असता वानर रूपारी तुम्ही सकड अवतार घेव का म्हणून वायुदेवो येऊनु तिक्का अंजनादेवीका आलिंगन करत काही आलिंगन करताना कोण इले म्हणून तिक्क कळना निमगिता मिगले एकपत्नी व्रतस्त जावन शिले मिगले एकपत्नी व्रताक अड्डी करत असलते तू कोण म्हणून निमगीत काही तकाची वायुदेव सांगत काही हाव वायुदेव जावनस्स तू कसने भिव का म्हणना तुगले एकपत्नी व्रत कसनस्स तक कसने एक अड्डी येना हज्जी निमित्त तुक्का मुखारसुनु अत्यंत पराक्रमशाली जावन शिले अत्यंत बुद्धिमान जावन शिले एक सुपुत्र मेळता तशी चिंत सोडी म्हणून सांगता सर्वे पराक्रमांतू ह्यो मेगेले समजावनस्स म्हणून आश्वासन दिता तशीची खुशी पावनु अंजनादेवी मुखारसुनु हनुमंताक जन्म दित गई. एक प्रश्न येवन शापुरो वायुदेव अत्यंत एत्तर स्थानार असता वायु जीवोत्तम म्हणून सांगून असता नव वायुदेवात परपत्नी गमन मळलते दोष नव विंगडाल स्त्री भार्याक अशी गमन कश करचे ಒಳ್ಳೆ ದೋಷ ನವ ವಾಯುದೇವಾಕ म्हणून सांगल्यारी ना काही इत्या म्हळ्यारी अंजनादेवी पर स्त्रीची नाही काही तगले बायल काही हां कसं म्हणता बट माम वायुदेवाला भार्या भारती देव नव ही पुंजिकस्थला म्हणून सांगला नव तुम्ही म्हळ्यारी एक वेदवाक्य येता सोमः प्रथमो विविधे गंधर्वो विविध उत्तारः तृतीयो अग्निष्टे परिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः म्हणून सुमंगली सूक्ताचे एक मंत्र जावन असतं. सोमः प्रथमो विविधे एक स्त्री जन्मा येऊन तिक्का पती जावका जलाल फुडे तीन बम्मण असतं काय तिक्का सोमः प्रथमो विविधे सोम म्हणाल तसलते देवते तिगले एक स्त्रीचे प्रथम भर्ता प्रथम जावन शिले पती जावन असतं काही गंधर्वो विविधे उत्तरः दोन्हीचे बम्मण कोण म्हळ्यार गंधर्व काही तृतीय अग्निष्ट अग्नि तिन्हीचो अग्निदेव जावनस तुरियस्ते मनुष्यजा चारीच कोण म्हळ्यार हे भुंयचेर जन्म घेवन कोणा हात धरता वर्ण करून घेता तो पती तगले तिगले चारी बम्मण म्हण सांगता. जवो अत्त सोम जल्ले गंधर्व जल्ले अग्नि जल्ले अंतू वायुदेव ಏನಿ ನವ म्हणू निमगेल्यार तुम्ही सोम म्हळ्यार वायुदेवालयाची नाव काही सोम म्हळ्यार सोम पवमान म्हणून सांगताची पवमान सूक्त ಅಂತ सोमः पवमान म्हणून पवमान सोम एकाची अन्वर्थ नाम म्हणून सांगिलस तश जावनु ती पुंजिक स्थळ म्हळाले हिगेले अंजनादेवीले सुरवेरी पती जावन असता तश जावनु तक्का कसने परस्त्री गमन दोष येना म्हणून समाधान असत काही अशी हनुमंताले जन्मवृत्तांत मुखार वच्चुनु तो सान असताना बाल्यावस्थे असताना एक पटी अंजनादेवी फलपुष्प एक काळूक म्हणून रान्ना वचून असता एकडे हनुमंतु बाल हनुमंतु एकलोची सूर्य उदय जावची पळयत गई सूर्य एक रसभरित एक फल जावन शापूर म्हणून पळून पळून आकाशाक उडत गई आकाश सूर्य म्हळ्यार कितले हजारो हजार योजना ते दूर असत गई जलारी एक पेट्टा उड्डेल पेट्टा सूर्याला लग्गी लग्गी वत्ता म्हणताना तेदू सूची सूर्यग्रहणाचे एक समय काही राहू सूर्याका खावचा येवन असता हनुमंतु राहू हनुमंता पळयता हो कोण एक म्हळ्यार मंकडाल पील येतसा म्हणून
तगल्या वत्ताना हनुमंताला एक स्पर्श केवळ एक स्पर्श जावनो तो राहू कितले की एक योजना दूर एक उसळण पडत गे ते एक कंप्लेंट इंद्रा वचन सांगत गे अशी एक वानर पूतो एक सूर्याला वत्तस मेगेले एक कसने भक्षण तक वंचन केल्ले म्हणून सांगताना इंद्रू कोपारी हनुमंताले हक्का दवडे एक इंद्रान वज्रान प्रहार करतगे वज्र प्रहारान हनुमंतु सकल पवणू मुखार वृत्तांतगतस तुमका वायुदेव कोप जत्गे वायुदेव कोप येल पेट्टाक सर्वे जगत्याचे कसने एक ब्रीदिंग वायु सगळे प्राणीले उसिराट म्हणताची ते पुरे आकर्षण करून एक गुहे भितर वचून निप्पोन बसतगे हेकडे सगळे जगत्यां तो हाहाकार सकडांकय कोणाकय एक उस्र घेवच्या काही साध्य ना अशी सक्कडे दुःख पावताना सक्कडे देवते वचून ब्रह्माले एक कसन करचे म्हणून एक चिंतन करताना ब्रह्म सांगता तुमकां हें पळय गोत्तशिले विचारू इंद्राला वज्र प्रहारान हनुमंत सकल पडलालस तशी वायुदेव कोपान सगळे एक वायू आकर्षण करून गुहेंत बसला तशें जावन तुम्ही वचून ताका संतुष्ट करा म्हणून सांगता वायुल महिम तशी सांगता अशरीर शरीरेषु वायुश्चरति पालयन् शरीरं हि विना वायुं समतां याति दारुभिः वायू एक अशरीर म्हणताची काही तक्का एक विंगड शरीर म्हणना वायुश्चरति पालयन् तो अशरीर जावन सर्वे एक जीवाल भितर असून सक्कडे जीवांका पालन करता शरीरं हि विना वायुं एक शरीरांतू एक वायू कितले एक महत्वपूर्ण पळया वायू नतलारी काष्ठतां याती म्हणून दारुभिः एक प्राकुड सदृश जातकय एक वायू नतलारी आम्ही एक मृतदेह म्हणताची कोणाले नाव काणाची एक मड आहे म्हणताची मृत शरीर म्हणताची कोणाले नाव काणा तशी मृत दारुभिः काष्ठा समान जावन पोणस्तकय वायुः प्राण सुखम वायुः सर्वमिदं जगत वायुना संपरित्यक्तः न सुखम विंदते जगत वायू म्हळ्यार प्राण वायू मुख्य प्राण सुखम वायू म्हळ्यार सुख आनंद तीर्थ म्हणून अशी अर्थ काही सर्वमिदं जगत एक सर्वे जगत्याक वायू मुख्य आधार जावन आसा वायुना संपरित्यक्तम न सुखम विंदते फलम एक वायू नतलारी सकळ जगत्यांतू कांय सुख ना सर्वे दुःखाची म्हणून अशी ब्रह्म सांगत काही उपनिषत्तांतू अशी एक काण येता सर्वे देवते एक स्पर्धे करताच काही आमगेलंतू कोण श्रेष्ठ म्हणून पळवा म्हणून एक देहांतू सर्वे इंद्रिय अभिमानी देव म्हळ्यार एक इंद्रियांतू एक अभिमानी देवते म्हणून आसताची ते इंद्रिय अभिमानी देवते केदन वत्ताच की ते इंद्रिय तगले निष्क्रिय जाता म्हणून सांगेल आसा तशी एकेकाची इंद्रिय अभिमानी देवते इंद्रिय सोडून भायर येताना कन्ना दुखून ते अभिमानी वत्ताना तो केप्पो म्हणून जातकय दोळ्याचे अभिमानी देवते वतगे तेदना तो कुरडो म्हणून सांगून घेता तोंडाचे अभिमानी देवते भायर येता तो पट्टो म्हणून सांगून घेतगे जाल्यार वायू केदन भायर येता तो मड आहे म्हणून सांगून घेता एक अशरीर म्हळ्यार शरीर केवल शरीर दारू समान जावन म्हणून सांगून अशी उपनिषत्ताचे एक कसने उपदेश म्हळ्यार वायूची सर्व जीवोत्तम म्हणून सांगिल्लो आसा हे इंद्रान वज्र प्रहार केलेले एका काणी दोन कडेन आमकां पळोवचा मेळटा एक बाल्यकांडांतू आनी एक किष्किंधा कांडांतू तुमी पुरे आयकून आसचा पुरो वज्र प्रहारान हनुमंताले ते दवडे तोंड भेतले म्हणून तशें जावन हनुमंता म्हणून नांव येयलें म्हणून समनई म्हणून सांगता किष्किंधा कांडांतू श्लोक अशें आसा क्षिप्तमिंद्रेण ते वज्रम क्रोधविष्टेन धीमता ततः शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्जता हे केदना म्हळ्यार जांबवंतान हनुमंताले तगले शक्ती सामर्थ्य कसने म्हणून सांगताना तेदन सांगचे श्लोक क्षिप्तमिंद्रेण वज्रेण ते वज्रम फुडें तूं सानसताना तुका इंद्रान वज्र आघात केलालस तेदना शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्जता ते प्रहार केला निमित्त तूं वयर दुखून सकल पोवणू ते पर्वता शिखराक लागून तुगेले वामो हनुरभज्जता म्हणून सांगिल्लो आसा धाव सायडाचे एक तोंड अभज्जता आमी लिटरल मिनींग घेतल्यार कशें ना म्हळ्यार ते दवडे
एक भंजन जल्ले म्हणून अर्थ मिळता. हे भंज अमर्दने म्हणून धातूक अर्थ घेतला रे मात्र एक शब्दाक विंगड विंगड धातू अस ताका विंगड विंगड धातू अक्क विंगड विंगड अर्थ म्हणून सांगितलंस. भंज अमर्दने म्हणून धातू अर्थ घेतला रे मात्र ते दवडे सोडले म्हणून अर्थ मिळता. जलरी हंग उपयोग केला धातू भज सेवायाम म्हणून इंद्रान तगले वज्राचे एक स्पर्श केले म्हणून ते स्पर्श केला मात्र त्या हनुमंताले त्या धाव सायडाचे कसन तोंड आशिल्ले ते सेवित जल्ले म्हणून भज सेवायाम हेंचे अर्थ कसला घेव का म्हणून मुखार श्लोक सांगता. वज्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष च सहस्रनेतः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम्. वज्रस्य निपातेन वज्र केदन तुगले तोंडा घल्ले विरुजं त्वां समीक्ष च वज्र प्रहार केल्ल्यार समेत विरुजं विरुजम म्हणून एक शब्द पळया. विरुजम म्हळ्यार कसन विकार नत्तिले म्हणून वज्राचे प्रहार केल्ल्यार समेत तुगेले एक तोंड विकार पावनी ते एक सहस्रनेता म्हळ्यार इंद्रू प्रीतात्मा ते पळोवन एक संतोष जावन तुका वर दिल्ले म्हणून सांगिल्लें. तगेले एक वज्राघाता निमित्त पेट्टू जाल्यार तो कसल्याक वर दिता सुख कसल्या पावता. ताणे वज्र प्रहार केल्यार समेत कसने जायनी म्हणाल तसल त्या कारणान सुख पावन वर दिल्ले म्हणून हज अर्थ. तशी हनुमंताले दृढकाय आणि हनुमंताले हनुमान म्हणून शब्दाची पळया तुम्ही बुद्धिमान म्हणून सांगता जमी कसने अर्थ बुद्धी आशिलो म्हणून बाहुवान रूपवान अशी विंगड विंगड शब्द येता. ते अधिक जावन आशिल्ले गुण अधिक जावन आशिल्ले निमित्ताची रूपवान म्हणटाची रूपवंत जावन आशिल्ले निमित्त रूपवान म्हणून सांगताची. हनुमान म्हळ्यार कसने भेत्तेल दबडे आशिल्ले निमित्त हनुमान म्हणून सांगताची व्या खंडित ना. तगेले वज्र सदृश जावन आशिल्ले ते एक उत्तम जावन आशिल्ले दबडे आशिल्ले निमित्त ताका हनुमान म्हणून नाव म्हणून अशी व्याख्यानकार पुरे सांगताची. मुखार सुरू एक हनुमंताले विशिष्ट कार्य कसे म्हळ्यार राम आणि सुग्रीवाले सख्य गे. सुग्रीवू आणि वाली तंगेल दोग जनाले एक अण्णतम्माले मध्ये एक क्लॅश जावन ऋष्यमूक म्हणाल तसल ते पर्वता येवन आसता. सुग्रीव आनी तगेले वानर मुख्य ऋष्यमूक पर्वताक वाली एंट्री ना गई म्हळ्यार एक शापा निमित्त थंय ताका प्रवेश एक निषेध आशिल्ले निमित्त पुरे थंय ऋष्यमूक आसतना राम आनी लक्ष्मण सुग्रीवाले एक संदर्शन करच्याक थंय येता आसतना आनी दोग जणी मेळनासनाची सुग्रीव आनी रामू दोग जणांक एकल्या एकल्या परिचय ना. सुग्रीव राम लक्ष्मणा पळयतना वालीले कोणे एक गूढचर जवो तगेले एक मनुष्य ताणें पेटयलाले कोणे आशापूर म्हणून हनुमंताले सांगता वचून पळोवन या आनी महा तेजस्वी जावन आस धनुर्बाण धार जावन आसाची आमकां कसने एक वायट करूंक येता आसची म्हणून कसने म्हूण पळोवन या म्हणून सांगतना हनुमंतू तांकां भिक्षुरूपारी म्हळ्यार रामायण भिक्षुरूपारी एक रुपांतर जावन वता म्हणून सांगिल्लें आसा. मुखार सुनू एक विंगड विंगड स्तोत्र रूपारी राम लक्ष्मणाला स्तोत्र करता. तुम्ही महा तेजस्वी जावन आसची देवलोक सदृश जावन आसची देवते एक मनुष्य रूपारी कशी एक संचार करताची तशी दिसतात तुम्ही उत्तम जावन आशिल्ले तुमगेले हस्तीचे सोंडेल सदृश जावन आशिल्ले बाहुहस्त दीर्घ बाहू जावन आसची तुमगेले विशाल नेत्रस अशी विंगड विंगड रीती कित्ते जावका तितलेची एक तांकां होगळ सुनू कडेरी तगेले एक हांव कोण म्हळ्यार हनुमंताले परिचय करून दितकय. हांव सुग्रीव म्हळाले एक वानर उत्तमाले एक दूत जावन आस. सुग्रीवान तगेले अण्णाले उपटला निमित्त सगळे भूमंडल परिभ्रमण करता आसची तशीच तुगेले एक सख्य जावना म्हणू जावका म्हणू त्या सुग्रीव अपेक्षा करतास. तश जावन हांव हनुमंत नामक वानर तुगेले एक सख्य अमात्य जावन तुगेले रामाले सख्य सुग्रीवालोटू अपेक्षा करतास म्हणून अशी सांगता. रामाक हे हनुमंताले वाक्य कसन आस तें मस्त सुख जातकय खुशी पावतकय. लक्ष्मणाक वचून सांगता पळय लक्ष्मणा आम्ही कसने हंगायले म्हळ्याले सुग्रीवाले संदर्शनाकची सुग्रीवाकय आमगेले मित्रत्व जावका म्हणून सांगनू मुखार सुनू हनुमंताले एक गुणगान करताची. रामू नांदृग वेद विनीतस्य नायुजुर्वेदधारिणः नासा वेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितम्. व साधारण रूपाचो
वानर नाही चारही वेद अध्ययन केला तसला मात्र अशी एक चूकिनत्तिले एक वाक्य उल्लोच असाध्य व्याकरणशास्त्र संपूर्ण अध्ययन अनेक बारी केला तसल तो मनुष्य इते म्हळ्यारी हाणे उल्लेलाल वाक्य ಅಂತೂ एक अपशब्दना तोंडा जवो निडलार जवो हुब्बू जवो दोळ्या जवो कसने एक विकार नत्तिले ता चंदू करून उल्लेला म्हणू अशी तगेले गुणगान करता मुखारसुनु हनुमंत सुग्रीवनी रामाले मिलन जावनु तंगेले सीता कार्य अंतू मुखार सीताची सुंदरकांड मुखारसुनु हनुमंताले एक विशिष्ट कांड सुंदरकांड म्हणू वाल्मिकीन लंकाकांड म्हणून बरे तशिले त्या नाव जेवो हनुमत कांड म्हणून बरे तशिले सगळे एक स्टोरी कसने लंका अंत आशिले तशी लंकाकांड बरे तशिले एक हनुमंत कांड म्हणून बरे तशिले सुंदरकांड म्हणू कसल्याक सांगले म्हळ्यारी सुंदरकांड अंतू केवल हनुमंताल काणी मात्र नहीं रामाल काणीस सीताल काणीस सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदर कपि सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम्न सुंदरम सुंदरकांड अंतू अत्यंत सुंदर कोण म्हळ्यारी श्री रामचंद्रक सुंदरकांड अंतू सुंदर कोण म्हळ्यारी कपि कपि म्हळ्यारी सुंदर एक पर्याय नामक सुंदर रूप मारुती म्हणू आमगेल दासवर्णी सांगताची सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरकांडांतू सुंदरी कोण म्हळ्यार सीता सुंदरे केम्न सुंदरम सुंदरकांडांतू कसन सुंदर ना पुरे सुंदरच काही अशी सुंदरकांड म्हणू अन्वर्थ नाम मुखार सुनू सुंदरकांडांतू प्रथम कार्य कसं म्हळ्यारी पर्वत उल्लंघन करून समुद्रावच्चे पुरे महाकपींतू एक चर्च जत्ता कोण एक 100 योजन दूर असता लंका म्हळाला एक कपी म्हळ्यार वानर तंगेले सामर्थ्य सांगताची म्हाका 10 योजना उडची तसल एक सामर्थ्य अशी कडेरी 100 योजना उडचे सामर्थ्य मात्र अपास येऊचे सामर्थ्य ना म्हणून अनेकलो सांगता तशें जावन कडेरी हनुमंताची समर्थो म्हणून सांगून हनुमंताची ताका संमती दित काय हनुमंतू श्रीरामचंद्राल स्मरण करताची तगेले देह कसनस ते होड कोर्नु उद्युक्त जत्ता समुद्र पर्वताक पाय घेऊन अत्यंत वेग जावन उडतकय तो एक वेग जावन उडताना सगळे पर्वत अल्लोल कल्लोल जतकय वायुवेग गरुड वेग म्हणून सांगिलस त्या उड्डील पेट्टाक पर्वतांत तशिले कसकसने एक वृक्षस त्या आमूलाग्र म्हळ्यारी ताजे बाळ समेत हनुमंताक मागशी वतकय एक स्पीड जावन आशिल्ले बस वताना तागेले मागशी एक अशी धुळी एक चिक्कोलो पुरे मागशी वतकी तशीची हनुमंतान वताना तागेले वेगाक मागशी सर्वे वृक्ष तागेले मागशी थोडे काळ येवन ते समुद्रा पडले म्हणून अशी सांगिलस मुखारी समुद्रांतू मैनाक म्हळाल तसल ते पर्वत म्हळ्यार समुद्र राज मैनाक पर्वताक सांगता तू हाका आश्रय दिवका कसने एक आमगेल निमित्त ताक उपद्रव दिवच्या नज एक संतोष जावत चलते कसने कार्य कोरका म्हणून सांगता मैनाक पर्वत म्हळ्यार कोण म्हणू पुढे पर्वतांक पुरे एक रेक्के शिलके कोणाल मत्त्यांत केदन पडता म्हणू सांगू जायना म्हणू महेंद्रान कसं केल्लें म्हळ्यार सर्वे पर्वताचे एक रेक्के कसनस पुरे वज्रायुधान संहार केल्के सक्कड पर्वताचे पुरे ते रेक्के नाश जावन एक मैनाक पर्वत मात्र परलकय तो मैनाक पर्वत समुद्रा भितर निपोवन बसून आसतकय त्या समुद्र राजान तक्क विनंती करताना मैनाक पर्वत वैर येवन हनुमंताक आश्रय घेवच्याक उद्युक्त जावन हनुमंताक सांगता मिगेले एक पर्वतांतू थोडे काळ विश्रांत घेवन मुखारसून तुगेले प्रयाण कसन आसा मुखारसी म्हणून सांगताना हनुमंत सांगता हांव रामकार्या निमित्त जावन संकल्प केला रामकार्यांतू एक चूर आराम म्हणून विश्रांती घेवच्या साध्य ना म्हणून तक्का एक आलिंगना मुखांतर सोण देवन मुखार वतकय मुखारसून विंगड विंगड राक्षसाल उपटळ येता सुरसा म्हळाल्या सुरवेर नागमाता येता तिक्का पराजय कोरून सिंहिका म्हणून मुखार अनेक राक्षस येता तिक्का छायाग्रहण म्हळ्यार एक मनशाले सावळीक आकर्षण करून तिक्का तांगेले संहार करत असल ते शक्ती आसा तिक्का वध करून मुखारसून लंकाक वचून लंकाचे अधिदेवते तिक्का एक धाव हाताना मारून मुखारसून ते लंकाक प्रवेश केल्ले म्हणून सांगता
मळरी हे कशी मळरी खंच खंचे व्यक्तीला वटू कश कशी व्यवहार कोरका म्हणू एक हनुमंता गोत असता सुरसा मळाल ते एक नागमाता म्हणून तिक सर्वज्ञ जावन आशिल्ल्या हनुमंता गोत सुनू तक्का एक केवल पराजय रूपारी तिका हें केलें सिंहिका मळाले राक्षसी जावन आशिल्ले निमित्त तिका संहार केल्ले तशीची रावणाचे लंकाचे अधिदेवते जावन आशिल्ले तिका एक पेट्ट दिवन तिगेले आज्ञे घेवन मुखार सुनू ते प्रवेश केले म्हणून सांगता तशी एक हनुमंताले बुद्धिचारी तुर्य श्रेष्ठ जावन आसा म्हणून सांगता रावण अशी मुखार वत्ता वत्ता रावणाले अंतःपुरा पावतकय अंतःपुरा पावताना धाव पाय मुखार दवरून ते रावणाला अंतःपुरा प्रवेश करतकय शत्रूले एक ग्रह प्रवेश करताना धाव पाय मुखारसून दवरकाकय तेदना शत्रू पराजय जाता म्हणून बृहस्पती संहिता आमकां सांगता तशी धाव पाय मुखार दवरून एक लंकाचे एक वैभव पळयतकय सांगतकय स्वर्गोयम देवलोकोयम इंद्रस्येदं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयम पुरा हि स्यात् इत्यमन्यत मारुतिः हे खंडित जावन स्वर्ग जावन आसचा पुरो देवेंद्राले पुरी जावन आसचा पुरो एके सिद्धी रूपारी सृष्टी जावन आशिल्ले पितामह ब्रह्माले सदन जावन आसचा पुरो म्हणून मारुती लेखतकय म्हळ्यार तितले पुरे कडेन सुवर्ण सदृश जावन आशिल्ले सौधे उद्यानवन आनी निर्माण जावन आशिल्ले ते लंके पळोवन भारी खुश के हनुमंताक मुखार मुखार वत्ताची रावणाले अंतःपुरा प्रवेश करून रात्रीचे समय जावन आसता रावणाले अनेक पत्नी आसताच काय तांकां पुरे अस्तव्यस्त जावन तांणी न्हिदोन आसताची गे कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः नहि मे मनसः किंचित वैकृत्यमुपपद्यते अशी अस्तव्यस्त जावन आशिल्ले एक रावणाले पुरे स्त्रीक पळोवन हनुमंत सांगता हांव हांक पुरे पळोवन नहि जलारी अशी अस्तव्यस्त जावन आशिल्ले पळयल्यार समेत नहि मे मनसः किंचित वैकृत्यमुपपद्यते अशी अस्तव्यस्त जावन आशिल्ले ते अवंगाल नत्तेले एक अरे बरे अवस्थेर स्त्री आशिल्ले पळयल्यार मेगले मन एक कसनय चंचल जायनी इत्याक म्हळ्यार मनोहेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभ अवस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् एक इंद्रियान शुभाशुभ विचार कसने एक प्रवर्तन जावक जाल्यार तक्क कारण कसने म्हळ्यार मनोविकार मनस्सु विकार जाल्यार मात्र आमगेले इंद्रिय शुभ अशुभ कार्य करच्याक प्रवर्त जातकय जाल्यार म्हाका तें साध्य ना इत्या म्हळ्यार मेगेले मनस्सु केदनय विकार जेवच्याक साध्य ना म्हणून मेगेले केदनय एक वश जावन आसा म्हणून सांगता मुखारू अशोकवना प्रवेश जावन सीतेक पळयता हनुमंतू सीते लोटू तर्क वितर्क करून रामचंद्राले दूत म्हणून तिक विश्वास हाडून मुखार सुनू रामचंद्राले एक कसने मुद्दे आसता ते मुद्दे प्रदान करून तिगेले एक चूडामणी स्वीकार करून वापस पर्वताक वच्चाक उद्युक्त जातकय इतले केल्यार एक साधारण दूताल कार्य म्हणून जाता सीतान्वेषण करून तिगेले एक कसने संदेश राम आपयल्यार एक साधारण दूत तू कसने विशेष म्हणून ना जाल्यार हनुमंतू कसने करता म्हळ्यार हांव इतले केल्यार पूर्व म्हणून आलोचना करताची शत्रु सैन्याक आव्हानिके पळय न्ही मू शत्रु सैन्याचे एक बल कसन आसा म्हणून म्हाका आनीक गोत ना रावणाक पळय न्ही हांव तशें जावन अशी चमकल्यार व्यर्थ जत्न म्हणून तूं आशिल्ले प्रमदावन म्हणून सांगताची प्रमदावन एक सक्कड नाश करतकय तेंचे केळ्याचे एक केळीचे झाड पुरे वृक्ष पुरे उमटोवन घालून सक्कड नाश करता करताची थंय आशिल्ले राक्षसाक पुरे संहार करतकय राक्षसा संहार करताना थंय किंकरा म्हळ्यार राक्षसा विंगड पेटयतकय किंकरांक सर्वांकय एक संहार करता संहार करता करता ते राक्षस निमगेताच काय कोण तूं वानर रूप आरस म्हणून तेदाना एक कसनय सांगीत आशिल्ले तर स्वपरिचय दिताना हांव हनुमंतू म्हणून सांगीत आशिल्ले तागेले शक्ती सामर्थ्य सांगीत आशिल्ले जाल्यार हनुमंतू कसने सांगता म्हळ्यार दासोहम कौसलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः म्हणून सांगता हांव श्रीरामचंद्राला दास जावन आसा कसने एक कष्टसाध्य जावन आशिल्ले एक करचीत आसले कामय सुलभ रितीर करत आसले ते रामचंद्राला दास जावन आसा म्हणून तागेले एक स्वामित्व बुद्धी कसने प्रदर्शन करता राक्षसाला संहारू खंयच्या निमित्त करून आसचा पुरो तागेले आयुध कसने आसचा पुरो म्हणून एक प्रश्न
तुम्ही पर सांगून शापूर सांगतले गद नव बटमाम हनुमंताला आयुध गद नव्या म्हणून सांगच्या पुरो जाल्यार गदा उल्लेख सगळे रामायणांतू खंय संगनिकय हनुमंताक एक आयुध ना म्हणून रामायण सांगता हनुमंता म्हणून खंचे वानराक आयुध तांगेले नांकुट आणि दंष्ट्र दांत म्हणून रामायण सांगता हनुमंतान कशी राक्षसाला संहार केला म्हणून सुंदरकांडांतू वर्णन करताची ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸಾನ ತಗಲ ಹತ್ತ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಹಾರ ಕೆಲ್ಲಗೆ ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸಾನ ಪಾಯ ಧೋರ್ಣ ಸಂಹಾರ ಕೆಲ್ಲಗೆ ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸಾಕ ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರಣ ಸಂಹಾರ ಕೆಲ್ಲಗೆ ಕೆಲವು ಪಯ್ಯಾನ ಜಜ್ಜುನ ಸಂಹಾರ ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಸನ ಹನುಮಂತಾಕ एक विशिष्ट आयुध म्हणून तक्क कसन हत्ता मेळता तेंच्या आयुध रूपान ते भ्रमण करून तांचे प्रहार करतशिलो म्हणून सांगता हत्ता वृक्ष मेळ्ळो फत्तोर मेळ्ळो तेंची प्रहार करतशिल खंय जाल्यार गदा म्हणून उल्लेख खंय ना तुम्ही एक आमगेल्या प्राचीन देवालया पळया खंय एक गद मेळता हनुमंताला प्रतिमेंतू गद ना एकय वीर हनुमंत म्हळ्यार हात वयर धरले हनुमंताले एक प्रतिमा एकय प्रणति मुद्रा ಅಂತ ಶಿಲೆ ಹನುಮಂತು दोन्ही एक रूप उळवत वीर हनुमंताले हत्तांतू एक पळोवच्या मेळता तुमकां तें गद न्हय एक पुष्प सौगंधिका पुष्प म्हणून सांगताची तें पुष्प गद खंय पळोवच्या मेळना एक वेळार गद हत्तांतू असल्यार समेत तें कांय दोश म्हणून सांगून घेना कित्याक म्हळ्यार वायू अवतार जावन आशिल्लो हनुमंतू मुख्य वायूले एक मूल रूपांतू गदाधारी म्हणून आमगेल्या श्रीमन मध्वाचार्य सांगता ध्यायेत गदा भयकरम सुकृतांजलिंतम मुख्य वायू गदाधारी जावन आसा तशें जावन एक हनुमंताक गदाचे संयोजन केल्यार कांय दोश ना जाल्यार मूल रामायणांतू खंय गदाचे उल्लेख ना अशी मुखार सीताची चैत्यप्रसाद म्हणाल तसले ते एक राक्षसाले एक कुलदेवताले देवाले नाश करून मुखार सुनू सकड राक्षसाले एक संहार करता जंबुमाली अमात्यपुत्र सकड सेनापती अशी सकड राक्षसाले नाश करता करताची कडेरी रावण अक्षकुमार म्हणाल तगल पुत्ताक पेटयत खंय हो अक्षकुमार रावणाक बल सदृश जावन आसता खंय युद्ध कंडापटी जाता जाताची कडेरी तगले एक रथ कसन आसा ते हनुमंतू नाश करता करताची हो अक्षकुमार वयर उडताना तगले पाय धोरून सकल नेला जज्जून पय्यान जज्जून तगले संहार करता म्हणून अशी रामायण सांगता मुखार सुनू इंद्रजित्तू म्हळ्यार दोन्ही पुत्राक रावण पेटयता इंद्रजित्तू अस्त्रविद्यांतू पारंगत जावन आसता ते हनुमंता वयरी ब्रह्मास्त्र म्हळ्यार उत्तम अस्त्र प्रयोग करता ब्रह्माक एक आदर कोरका ते प्रयुक्त जावन तक्का कसने एक तोंदरे जायना जाल्यार एक ब्रह्मास्त्राक प्रभावान तो बंधन करून घेत खंय हनुमंतू तशी बंधन जालाल तसले ते हनुमंताक लंकापुरेश रावणाला दूर हाडताच खंय अमात्याल तुकून तूं कोण कपी रुपारे आशिल्लो तूं कोण तुका इंद्रान पेटयलावे एकय कुबेरान पेटयलावे कोण पेटयला तुका म्हणून अशी प्रश्न करताची अमात्यान निमगुचाक तो अमात्याक उत्तर दिनाशी सीधा रावणाक तोंड करून सांगता खंय हांव खंयचे रुपांतर करून न्ही मिगेले हें वानर रूप स्वभावतः हांव वानर जावन आसा मिगेलें नांव हनुमंत म्हणून हांव रामाला दूत जावन आसा हंग कसला आयला म्हळ्यार तुका पळोवचा आयलो तुका पळोवका जाल्यार सीधा डायरेक्ट एंट्री मेळना पळया एक प्रमदावन नाश केल्ले ते नाश केल्ले पळोवन तुगेले सैनिक कसन आसा राक्षस मगेले वयरी प्रहार करूं प्रारंभ केल्ले प्रहार करताना हांव न्हू तबेसकावे तांगेले संहार केल्ले तशी हंग पावलो म्हणून अशी सांगता रावणाक कोप येता खंय जाल्यार हनुमंतू धैर्यशाल जावन ताका उत्तर दिता वता खंय सांगता खंय हनुमंतू ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यात् तुगेले नाश रामाल निमित्त खंडित जावन आसा वानर सैन्य आनी राक्षस सैन्य जलतितली शीघ्रारी युद्ध प्रवृत्त जाताची ते युद्धांतू तुगेले रामाल निमित्त वध्य कृत निश्चय जावन आसा जावका जाल्यार ब्रह्मा स्वयंभू जावन आशिल्ले ब्रह्म येवो जवो त्रिनेत्र जावन आशिल्ले त्रिपुरांतक जावन आशिल्ले रुद्र येवो जवो महेंद्र जावन आशिल्ले सुरनायक जावन आशिल्लो महेंद्र येवो रामाल निमित्त वधा दुखून तुका त्रातूम पार करच्याक हंगेल ते एक जनार कोणाले निमित्त साध्य ना म्हणून अशी शत्रुसैन्याक भय हाडयत खंय तो
रावणाक कोपेवनु दूताला संहार कोरचा बत्ताना विभीषण सांगता दूताला केतने संहार कोरचे एक श्रेयस्कर कार्य नाही विंगड रीती कसने एक तक्का एक पनिशमेंट जो दिव का म्हणून सांगताना आलोचन कोरनु ಮಂಕಡಾಕ ತಂಗೆಲೆ ಬಾಲಮಳಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲ್ಲಾಕು ಉಜ್ಜುದಿಯಾ ಮಣ ಸಂಗುನು ತಗಲ ಬಲ್ಲ ಉಜ್ಜುದಿತ್ತಾಚಿ ಉಜ್ಜುದಿತ್ತಾನ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಕ ವಾಯು ಸಖಾ ಮಣ ನಾಮ ಕೆದ್ನೆ ವಾಯುಲೆ ಸಖ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಕ ಅಸ್ತಗೈ वायू केतना केतना प्रवृद्ध जत्ता जत्ताची अग्नीला वर्धन जत्ता म्हणून मी लोकांत पळयताची तशी अग्नीन कसने एक हनुमंताक कसने तोंदरे दिनी काय अशी सगळे लंकाक दहन केल्लाले तुमकां सगळे गोत्तशिले विचारू सगळे लंकाक दहन करून विभीषण आणि सीता आशिल्ले कडेन मात्र एक दहन करनाशी ओपास ते पर्वता शिखरारी किष्किंधा एक वना वचून रामचंद्राक सीतेले एक वार्त सांगता गई सीतेला वार्त सांगताना कशी सांगता म्हणले एक मुख्य रामायणांत सांगता दृष्टा सीता म्हणून प्रारंभ करता गई रामू अशान सीतेला एक वार्त केदन मेळता म्हणून उद्युक्त जावन आसता अत्यंत दुःख जावन आसता रामाक सीता दृष्टा म्हणून सांगेत आशिल्ले एक हनुमंतान सीता म्हणून सांगिले एक दोन क्षण सीते कसन जावन आसा पुरो म्हणून रामचंद्राला दोन क्षणाचे एक दुःख सहन करचे एक साध्य जावचा ते चान्स अशानज म्हणून दृष्टा सीता म्हणून प्रयोग करत गई पळेल हांव सीतेक म्हणून सीतेक पळेल नाही पळेल सीतेक म्हणून अशी तगले एक प्रयोग वैलक्षण्य एक वाल्मिकी सांगता संतोष पावन आलिंगन करत गई हनुमंताक श्रीरामचंद्र सांगता कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भुवि दुर्लभं मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले हनुमंतान आज केलेलं कार्य कसनस ते इडी भूमंडलांतू दुर्लभ जावनस हे कार्य मनसापि आलोचना कोर्नु कोणे अशी आलोचनांतू जी असल कार्य करच्याक साध्य ना सगळे भूमंडलांतू अशी गुणगान करत गई मुखार सुनू सेतु निर्माण करून युद्धाक सैन्य बार सरता युद्ध प्रारंभ जाता रामाले अनेक एक बाणाचे प्रहाराचे एक कसं सामर्थ्य म्हणून पुरे सांगता रामाला बाण कशाला एक शक्ती म्हळ्यारी राक्षस सैन्यान तगले एक बाण प्रयोग जल्लारी धवंच्या सूर करताच काही वानर राक्षस यद्रा धवंचे मक्षी धवंचे हेकड धवंचे तेकड धवंचे पूरे कड़े धावल्यारी उपास यद्राक रामचंद्रूची बाण घेऊन दिसत गई या मायाजाल की रामचंद्राला बाण प्रयोग वैशल्य की आमक कळना म्हणून सांगता राम आणि शत्रुसैन्याला युद्ध जावक जाल्यारी रावण आणि हनुमंताला एक मुखामुखी जाता रावणान सुरवेरी पळोवन आसता हनुमंताक तगेले एक सामर्थ्य कसने म्हणून रावणाक चिके साधारणता गोट आसता हनुमंतू दोन्ही प्रहार करत गई दोन्ही प्रहाराक कसन जत्ता म्हळ्यारी रावणू तगेल्या धा तोंडा दुखनूची तोंडा रक्त वंकून पडत गई तितले एक शक्ती हनुमंताला आसता म्हणून सांगता हनुमंत सांगता न रावण सहस्रम मे युद्धे प्रतिबलो भवेत राक्षस सैन्याक सांगता एक नाही दोन नी 100 नी सहस्र रावण येलारी मक्का युद्धांतू प्रतिबल ना जलरी त्या रावणाला वध कसनस त्या रामचंद्राला निमित्ताची अस तश जावन हा रावणाला वध कर ना म्हणून सांगता मुखारी इंद्रजिताले एक अस्त्र प्रयोग ಹೊಳ್ಳೆ इंद्रजितो धनुर्धारी ते अस्त्रविद्यांतू परिणित पावन आसता नागपाशा म्हणाल ते अस्त्र प्रयोग करता सगळेची वानर सैन्य त्या नागपाशाक बंधन जावन मूर्छा अवस्थेरी पोवन आसताना विष्णूला वाहन गरुड येवन त्या नागपाशादून विमोचन करता दोन्ही जावन इंद्रजितू ब्रह्मास्त्र म्हणाल्या उत्तम अस्त्र प्रयोग करता त्या ब्रह्मास्त्रा प्रयोगा निमित्त सक्कड लक्ष्मण राम समेत सक्कड वानर सैन्य मूर्छावस्थेर पोवणस्त गई जांबवंत सक्कड हनुमंत मात्र तक्का त्या ब्रह्मास्त्राचे एक इफेक्ट असना एकडच्यान विभीषण येवन ते लंकापूर आदुकून विभीषण युद्ध कसन चलत असता म्हणून पळोवच्या येताना हनुमंत मेळतात कसन जल्ल्या म्हणून पळोव्या म्हणून जांबवंताला बत्ताच काही
जांबवंतु एक अरे बरे अवस्थारी पोणस्ता तक दौड़ सुडुक एक साध्य जावन असताना विभीषणाला एक वॉइस रेकॉग्नाइज करून तो विभीषण म्हणून कळतं जांबवंताक. निमगीतगे विभीषणू हनुमंतु जीवस्व म्हणून सुरवेर निमगीतगे विभीषणाला. विभीषण निमगीतगे अरे रामचंद्राला लक्ष्मणाला एक खबर निमगूच सोण तू हनुमंताला कसला खबर निमगीतस म्हणून निमगीतगे. जामवंत सांगतगे सम्मतू निमगिलाला जलारी हा हनुमंताल्याची कसला एक विषय निमगिला मळरी अस्मिन् जीवति वीरेतु हतमन्य हतमप्यहतं बलं हनुमत्युज्जित प्राणे जीवंतोपि मृतावयम्. अस्मिन् जीवति वीरेतु हनुमंतानं एक वेळारी जीव असल्यारी आम्ही पुरे मरण पावल्यारी आम्ही जिवंत म्हणू लायक. एक वेळारी हनुमत्युज्जित प्राणे हनुमंतानं तागेले प्राण सोडल्यारी आम्ही सकड जिवंत असून समेत मृताक एक सदृश जावन असची आम्ही काय प्रयोजन ना म्हणू अशी हनुमंताले एक गुणगान करतगय. मुखार सुनू जांबवंताले एक आदेश प्रकार सकड़े वानर सैन्याक वापस जीव हडवचाक मेरु पर्वतालग्गे शिलते गंधमादन पर्वत वच्चुनु तू एक चारी एक हर्ब्स ते मृत संजीवनी सुगंधाकिरणी सवर्णकरणी आणि विशल्यकरणी म्हणून तसलते 4 औषधी हाडका म्हणून हनुमंता सांगता. हनुमंतू ते 50,000 50,000 योजना दूर शिलते एक गंधमादन पर्वतारी उड्डून वत्तके एक क्षण भितरे पावता. थंय वत्ताना गंधमादन पर्वतारी चारी एक औषधी सोदिताना सकड औषधी हनुमंताक पळून निप्पोन बसतके. ओ कसने आमकां तोंदरी करू पुरो म्हणून कितले सोदिल्यारी वापस ते औषधी मेळना काय. कोप जावन हनुमंतू ते एक सगळेचे गंधमादन पर्वत कसनस ते एक हत्ता धोरनु वापस लंकाक एक क्षण भितर येवन पावतके. हेकडे येताना ते गंधमादन पर्वताचे एक 4 संगले मृत संजीवनी म्हळ्यारी एक मृत पाविले मनुष्याक वापस जीव हडोत तसलते औषधी काय. संधान किरणी म्हळ्यारी कसना म्हळ्यारी एक अंगांग कसने एक कट्ट जावन आशिल्ले ते अंगांग वापस जोडन करता तसलते संधान किरणी म्हळ्यार तसले औषधी. सुवर्ण किरणी फुडले मैकांती कसनस वापस ते हाडत तसले म्हळ्यारी स्कार कसनस वापस ते फुडल्या अवस्थाक येत तशिल्ले. अनेक विशल्य किरणी आम्ही शत्रूना प्रहार केला तसलते एक आयुध आमगेले शरीरा भितर आशिल्ले ते वापस काडत तसलते औषधी. हे 4 औषधीचे गंध कसने अस हनुमंतान हाडलाले ते गंध एक सुगंध आघ्राण करूनची सकड वानर सैन्य वापस फुडले अवस्थांत येताची. रामायणांत इतले सांगला आमगेल्या श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णयान सांगतगे ते हाडलाल तसलते एक गंधमादन पर्वत वापस वचू कानवे म्हणून हनुमंतू रब्बिल कडेनाची म्हळ्यार लंका रब्बिल कडेनाची वापस उडयत गयते. उडयलाल पेट्टाक त्या फुडें खंय दुखून हाडलाले थंयची तेंची प्लेसा वचून पडता म्हणून सांगिल्लें. अशी सुलभ जावन आशिल्लें तें एक कार्य हनुमंतू करतगय. एक पर्वत हाडका जाल्यार एक कष्ट साध्य ना अशी सुलभार हाडले जाल्यार मुखार वचून सांगता एक रामचंद्राले पूजे एक फूल काडका जाल्यार हनुमंतू दोन्ही हातान अत्यंत कष्ट पावले म्हणून सांगिल्लें. म्हळ्यार एक रामचंद्राला एक दासत्व भाव स्वामी भाव कशी आशिल्ले म्हणून आमी ऊहे करेत. अशी हनुमंताले अनेक गुणगान रामायणांत केल्लास. एक क्लू मेळटा म्हळ्यार वायुदेव म्हणून सांगिल्लें. एक देवते म्हळ्यार कसने म्हळ्यार एक पदवी कय आमी कसने म्हणटाची CM चीफ मिनिस्टर म्हळ्यार एक पोस्ट गृहमंत्री म्हळ्यार एक पोस्ट तशीच सकड देवतेक एक एक पोस्ट कय. ब्रह्मा म्हळाले वायू म्हळाले इंद्र म्हळाले अग्नि म्हळाले पुरे रुद्र म्हळ्यार एक एक पोस्ट कय. एक एक जीव तेत्ते योग्य जीव तेत्ते एक कालारी म्हळ्यार एक प्रलय जत्तरी कल्पांत जवो एक मन्वंतरांत जवो ते जीव चेंज जत्ताची ते पदवी चेंज जाता म्हणून सांगिल्लें. हनुमंतू मुखावेल कल्पाचे ब्रह्मो म्हणून रामायणांत सांगला. केदाना म्हळ्यार अगस्त्यो रामचंद्राक सांगतगे सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पर्धतेयं हि गुरुं सुराणां सोयं नवव्याकरणवेत्ता ब्रह्मा भविष्यति ते प्रसादात्
व हनुमंतु कसने मळरी सर्वासु विद्यासु तपोविधाने सगळे विद्येंतू तपस्सांतू आणि गुरु का सुरगुरु जावन शिला बृहस्पती का सदृश जावनस आणि नवव्याकरण मळाल तसलते कसन व्याकरण श्रेष्ठ जावन शिलते सगळे व्याकरण वेत्ता ಗೊತ್ತಶಿಲ್ ತಸಲ್ತೋ ಹನುಮಂತು ಬ್ರಹ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತೇ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತುಗೆಲೆ ಅನುಗ್ರಹಾನ ಮುಖಾವೇಲೆ ಕಲ್ಪ ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಜತ್ತ ಮಣು आमके एक क्लू दिला आनंद तीर्थ तशीच सांगता मध्वाचार्य वायुर्हि ब्रह्मतामेती तस्मात् ब्रह्मैव सस्मृतः वायुदेवची मुकावेल करपाक ब्रह्मजत्ता म्हणून सांगिलस अशी हनुमंताला सामर्थ्य कसने मळरी एक दोन्ही अत्यंत प्रभावशाली कोणेही तक्का समान ना म्हणून रामायण सांगता सगळे एक भूमंडल नाही ब्रह्मांड ब्रह्मांडाचे दोन भाग करून रामचंद्राला एक ताळरूपारे एक भजन करत हलता सामर्थ्यस्य म्हणून गेले शास्त्र सांगता पराक्रमोत्साहं अतिप्रतापैः सुशील्य माधुर्य नयानयैश्च गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्यैः हनुमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके पराक्रमांतु उत्साहांतु सौशील्यांतु नय आणि अनयांतु गंभीरांतु बुद्धिचातुर्यांतु हनुमताक अधिक जावनशिल एक कोणी जीवना म्हणून रामायण सांगता शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्रज्ञता नयसाधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति करतालयाः शौर्य दाक्ष बल धैर्य प्रज्ञा नय या विक्रम प्रभाव या पुरे हनुमंतांतू आलय जाऊन घर जाऊन रब्बिलस्स या पुरे गुण म्हणून रामायणांतू वाल्मिकी तगले गुणगान करता अशी रामचंद्राले दूत जावन शिल हनुमंताले विंगड विंगड गुण हे एक प्रवचनांतू ऐकललस रामचंद्रू तशीची तगले एक दूत जावन शिल एक हनुमंताला अनुग्रह आमका सगळ्यांक मेळ्ळो हनुमंतू आणि रामचंद्राले एक संरक्षण आमगेले सगळे कुटुंबाक आसचो म्हण सांगताची हे आमगेले दोन वाक्य नरसिंहाले चरणारविंदाक अर्पण करताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.